Testing 1, 2. Check. Check this. Ready? Chalo. Let's go. Good. 3, 2, 1. Ahí va pues. Fitur kali. Lagi. Yo. Yo, lagi yo. Rồi. Yo. Anh ơi. Đây gì? Có sao? Đi về làm gì bây giờ? Rồi về đâu đấy á? Đi Yo, làm gì thôi. đi về. Yeah, bay lấy rồi. Ấy đó. Anh mình đang rồi. Tiếng rồi. Nào anh nhà thuế rồi. Giá gì? Đưa xe rồi, thuế rồi. Ấy tôi vô bay đi. Yo. Ya, mira. Mira. Ya, Ruli. Vayamos. Chưa mình đâu.
ती सगळी या लागीं यो लागीं यो येयली सगळी फटे सर फटे नो अय्यो आमची हांगा सगळ्यान जाणटी कोण आहा ही आमच्या भितर सगळ्यान जाणटी आसा का पळय चालू करा हा अय्यो अय्यो यो यो अय्यो पुरो चड फटे अय्यो यो गे यो गे लागी राव इधर सगळी येयली लागी येयली ती येयली सगळी आमची येयली ती बदलेली ती फुलां काय तांकां फुडें येवन कितें ओके स्टार्ट ओके स्टार्ट मरे कर मनोज कर हय स्टार्ट करता हय तुमकां सगळ्यांक येवकार आयका आयज आमी सगळे जाण हांगा म्हापसा मार्केटान जमलेले आसा फ्लावर मार्केटान आनी हांगा जमपाचे आयज एक स्पेशल कारण आसा पयले सदेर आयज 19 डिसेंबर आमचो गोंय मुक्ती दीस तो तुमकां सगळ्यांक हांगा जितले जाण आसा तांकां सगळ्यांक आनी आमचे जे व्ह्यूअर्स आहा तांकां सगळ्यांक गोंय मुक्ती दिसाची हुनुनीत परबी आयच्या दिसा आमचे गोंय मुक्त जाल्ले आमच्या जाणट्यांनी रगत गळोवन त्रास सहन करून आमकां मुक्त केल्ले आमचे गोंय आमकां लागून दवरलेले की आमचे गोंयकार आमच्या गोंयान स्वयंपूर्ण जातले आमचे गोंयकार गोंयान सेफ उरतले आनी आमचे जे लायवलीहूड आसा आमचो जो धंदो आसा नाल्यार आमचो जो आमचें जें अस्तित्व आसा तें राखून उरतलें म्हणून आमचें गोंय मुक्त केल्लें पूण आयज आमच्या गोंयान अशी परिस्थिती आसा की आमच्याच गोंयान आमी भायले जाल्ल्या आयज कितलेशेच आमची बायलो जी आसा स्पेशली आमची जाणटी कितली वर्सां जालीं आमच्या ह्या म्हापसा मार्केटान बसतात हेच्याय पयलीं तुमी जाणा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हापसा मार्केटान येवन हांगा फुलाकार जे आमचे आसा तेंचे इश्यूज घेतलेले पूण ते इश्यूज जे आसा ते काही कारणान फुडें सॉल्व जावंक ना आमी आमच्या इलेक्शन कॅम्पेनान बिजी उरले बाकीच्या आमचे पार्टीच्या कामान बिजी उरले पूण खंय तरी आमी चिंतले की आमी जर आमच्या गोंयकारांक आमचे जे हांगा फुलाकारां आमचे भाजयेकार नुस्तेकार नाल्यार कोण तांदूळ घेवन बसता नाल्यार कोण आनी फळां घेवन बसता हे सगळ्यांक जो मेरेन जर आमी राखिना तांकां जर आमी प्रोटेक्शन दिना तांकां जर आमी आदार दिना जाल्यार आमचे रेव्होल्युशन ही चळवळ खंय तरी कमी पडटली आनी आमी स्वताक जेन्ना क्रांतिकारी म्हणटा तेन्ना आमचे आई सारखे आमचे काकी सारखे जेन्ना हांगा बायलो हांगा आसात जे आमची सेवा करता आनी कितली वर्सां आमची सेवा करीत आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचो आमचो रायट आसा आनी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हे आमी चिंतले आनी तेकाच लागून आयज सगळे ह्या जितली आमची गोंयची बायलां आसा तांकां एकठांय करपाचो विचार आमी केलो
आणि हो विचार करताना आमी चिंतले की ह्या बायलांक जे आमची बायलो फक्त म्हापसाच मार्केटान न्हू तर पणजे मार्केटान, फोंड्या, बिचोले, सांगेर, काणकोण, केपें ज्या ज्या जाग्यार ती बायलो बसतात, धंदो करतात, नाजाल्यार रस्त्याचेर उबे रावन थोडी आमी जर पळयतात वेर्णा वयताना रस्त्याचेर उबे रावन ती आपली पोट भरता, आपल्या फॅमिलीचे पोट भरता, तशीच बांबोळे आसात, खुबश्या जाग्यांचेर अशी आसा. सो तांकां खंय तरी एक आदार दिवपाचो, तांकां सगळ्यांक युनायट करपाची. कित्याक आयज मायग्रंट इन्फ्लक्स इतलो जाला, आयज भायल्या लोकांची दादागिरी ह्या मार्केटान इतली जाल्या की आयज तांकां त्रास जाता. आयज आमची हांगा फुलाकारां बसता तांकां असो प्रॉब्लम आहा की 2 किलो फुलां सुद्दां तेंची खपनात. आयज आमची फळाकार बायलो बसता तेंची बाबड्यांची फळां कोण घेवपाक येना. आयज मॅक्झिमम बाजार तेंच्यांनी रस्त्याचेर मांडलेलो आसा आणि ह्या भायल्या लोकांनी बाजारपेठ जी आमची आसा मार्केटां ही कॅप्चर केल्ली आहा. सो तेका लागून आमी चिंतले की एक ऑर्गनायझेशन तांकां लागून एक असोसिएशन लॉन्च करपाचें म्हणून आणि तेकाच लागून आमी डिसायड केले एक ऑर्गनायझेशन आमी आयच्या दिसा करतले, म्हणजे गोंय मुक्ती दिसा आमी करतले म्हणून. फुलराणी हे असोसिएशनाचें नांव आसा, गोवा महिला संघटना फुलराणी म्हणून हे नांव दवरलां आमी. आणि हे असोसिएशन आमी जितली बायलांनी आमची इतली वर्सां सेवा केल्या आनी करीत आसा तांकां सगळ्यांक आमी समर्पित केल्ले आसा, तांकां सगळ्यांक आमी हे असोसिएशन दिल्लें आसा. हे असोसिएशन ह्या फुडें गांवांतले गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांत पावतले, प्रत्येक मार्केटान पावतले, प्रत्येक जी बायल धंदो करता, बिझनस करता, भाजी विकता, फळां विकता, नुस्तें विकता, तांदूळ विकता, अळसाणे विकता, हे सगळ्यांक आमी युनायट करतले, तांकां रजिस्टर करतले आनी तेंचे कितेंय इश्यू आसा तांकां मार्केटान दादागिरी सहन करची पडटा, नाजाल्यार तांकां बसपाक जागो सारको मेळना, नाजाल्यार तेंचो वेपार तांकां विकपाक मेळना, हे जितले जे प्रॉब्लम आहा नाल्यार रिटेल जाग्याचेर जे होलसेल करतात आनी आमचे बायलांचे जे लायव्हलीहूड आसा ते काबार करता, हे खंय ना खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून तांकां आदार दिवपाक लागून आमी हे फुलराणी असोसिएशन हे आयज आमी लॉन्च करता. आता ह्या फुलराणी असोसिएशनाचे उद्घाटन आमी ह्या म्हापसा मार्केटान तेची एक पार्टी मारलेली आसा. आता तेचे इनॉग्रेशन आमची जी हांगा फुलाकार आसा तेतुल्ली कोण वयस्कर आमची बायल आसा, हांव मागता त्यांच्या थ्रू तेचे इनॉग्रेशन आमी करया आणि ही जी चळवळ नवीन जी चळवळ आमी सुरू केल्या ती चळवळ फुडें व्हरून प्रत्येक गोंयकाराचो मार्केटान जो रायट आसा, हक्क आसा तो आमी राखुया. आणि एक ह्या सरकाराक ह्या म्युन्सिपाल्टीक आणि ह्या मायग्रंटांक आमी एक वॉर्निंग दिवपाक सोदता की खूब वर्सां जाली तुमी आमकां शेवळ्यात, तुमी आमकां त्रास दिल्यात, आमकां रडयल्यात. ह्या फुडें जर ह्या मायग्रंटांनी जर आमच्या बायलांक जर वायट नजरेन पळयले, तांकां जर धंदो करतना हांगा बाजारान जर तांकां त्रास दिले आणि ह्या म्युन्सिपाल्टी इन्स्पेक्टर नाजाल्यार जे कोण आसात, सीओ आसतलो नाजाल्यार कावन्सिलर आसतले, जर हांगा बायलांक येवन जर तेंच्यांनी त्रास दिले, तांकां बाजारान बसपाक जर दिवंक ना, तेंचो माल जर उडयलो जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोन्स आनी फुलराणी असोसिएशन हे तुमकां उगी रावपाची ना, ही धमकी आमची तुमकां. हांव मागता आमच्या आई कडेन आनी आमची वुमन्स विंग प्रेसिडेंट देवदिता मॅडम आसा तेंच्यांनी प्लीज हे आमचे पाटयेचे इनॉग्रेशन रिबीन कट करून तेचे इनॉग्रेशन करपाचें. अय्यो तुरा मात्र आता की माझ्या पाठी पुढे चल आई वयर चढक मेळटले, हेचेर घे उबी राव, हांगा राव ना, मेळचे ना, म्हणटले राव आई राव, चौकास हांगा लाय कातर भितर घाल, भितर हांगा घाल, हांगा घाल, हा राव घाल, कट कर, कट कर, कट कर. यो दे अय्यो अय्यो
तेजेर पाय घेऊ फुडले फोटो मार आई हांगा पळय यो हांव मागता आमचो आरजीचो आनी गोंयचो MLA विरेश बोरकर हेनी 2 उतरां सांगची आनी जी हांगा आमची फुलाकार भाजयेकार कोण येयल्ली आसा तांकां मोटिवेट करचो, तांकां तुज्या शब्दांनी आधार दिवचो, कारण तूं आमचो आवाज गोंयकारांचो आवाज ह्या एसेंब्लीन आसा आनी तुजो आवाज म्हटल्यार ह्या सगळ्यांचो आवाज तूं एसेंब्लीन पावयत आसा आनी ह्याय फुडें पावयत रावतलो. मागता विरेशा कडेन की तेणी आपले 2 शब्द आहा ते सांगचे. आयज पयलू म्हणजे गोंय मुक्ती दिनाची सगळ्यांक म्हणून परबी आनी आयज आमच्या वांगडा सगळी आमची बाजारकार आसा, तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सगळे पदाधिकारी आसा आनी आमची महिला विंगूय आसा हांगा. आयज हे फुलरानी हे एसोसिएशन आमी संघटना फुडें हाडली एकूच कारण आहलें आनी प्रत्येक कडेन आमी बायलांचो जो शेय करता. आयज तुमी पळयता आसतले गांवांनी आमचे धंदेकार आसा, आमची जी बायलां आसा ती फुलां विकता, नुस्तें विकता जावं आमची भाजयो विकता. सो पण तांकां जो घटमूट जावपाक जाय आयज तो घटमूट खंयच मेळना आनी हेज्या बाबतींत आमी कितलेच फावटी हे विशय लावून धरलेले, कितलेच फावटी विशय घेतले. म्हापसा बाजारांतूय कितलेच विशय घेतले, फुलकारांचे विशय आहले, तरी पूण भायर बाजाराच्या भायर जो रस्त्यार बसपाचे तुमी पळयता आसतले दिवाळेक बसता, दसऱ्याक बसता जावं खंयचेय जो आमचो फेस्टिवल आसता त्या फेस्टिवला कडेन भायर बसून आमचे जे धंदेकार हो मार्केट जो आसा हो मार्केटान खंय गिरायक पडपाक गिरायक मेळपाक जाय ते गिरायक मेळना आनी आमची जी सगळी बायलां आसा आयज कितली वर्सांच जाली ती ह्या धंद्यान आसा. तांकां खंय ना खंय गरज आसा तो धंदो खंय ना खंय फुडें व्हरपाची आनी तेंची फॅमिली खंय ना खंय पोसपाची, ते फॅमिलीक मदत करपाची. पण हे आयज खंय ना खंय आमी फाटीं पडलेले आसा. ह्या बाबतींत आमी जो फुलरानी संघटना लॉन्च केल्ली आसा आमी सांगपाक सोदता, हांव एज अ विधानसभेचो एक MLA म्हणून सांगपाक सोदता की जेन्ना जेन्ना आमच्या बायलांक कितेंय मदत लागता, कितेंय विधानसभेन मांडपाक जाय, फुलरानी एसोसिएशनाचे बाबतींत जावं गोंयच्या बायलां बाबतींत कितेंय मांडपाक जाय, हांव सदांच तेंचे विशय आसा ते विधानसभेन मांडटलो आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाची ही जबाबदारी हांव घेतलो. कारण आयज कितें जाल्लें आसा, आमच्या बायलांचो जो आवाज आसा, जी संघटना आमी म्हणटा फुलरानी संघटना नेटान काम करतली. प्रत्येक गांवांचे जे आमचे नुस्तेकार आसा, आमची फुलकार आसा, आमची भाजीकार आसा, हांकां सगळ्यांक रजिस्टर करतले आनी खंय ना खंय तांकां एक संघटनेन म्हणजे एक हितून मानून घेतली आनी आमकां आमची जी कामां आसा जावं तेंचे कितें विशय आसा कितलेच फावट तुमी पळयता आसतले भायले तांकां धंदोच करपाक दिना. येता गाडयो लायता, मोटरसायकली लायता आनी कितें लायता आनी आपणाचो धंदो मांडटा, थंय झोपडपट्टी बांदता, थंय आपणाचो धंदो मांडटा. सो हेजो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तांकां फूल तेंको करतले आनी कोणूय जशें मनोजान सांगलें ही धमकी समजोवपाची. कित्याक एवरी टायम जे आमचे हे सगळे मायग्रंट बसलेले आसा, हे स्लम्सांनी येयल्ले आसा. आतां हे मार्केटां आमची हडपली आसा, इनलिगली बसता, तुमी भायर बसता मार्केटाच्या आनी आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. आमी हे सहन घेवपाचें ना आनी आमी जे आमची बायलां आसा, आमची जी सगळीं धंदेकार आसा तेंच्या वांगडा सदांच उबे रावतले. देव बरें. हांव मागता आमची फुलाकार काकी आसा आमच्या कडेन, ती तिनी 2 शब्द सांगचे, कित्याक तेंचो जितलो आमकां सपोर्ट मेळटलो तेंचो आमकां मेळत आसता, पूण ते लोकांकूय कळपाक जाय की ते कितें त्रास फेस करता. आनी आतां जे आमी संघटन आसा, सो एज अ संघटनाची मेंबर म्हणून हांव मागता काकी कडेन की तिनी 2 उतरां सांगची. काकी सांग, तूं सांग. आयज आमी 13 वर्साचे आसतनापासून आमी बाजारान आसता आनी इतली वर्सां आमी बाजारान चलयले आनी ह्या 2-4 वर्सांक आमकां सारके पळय त्रास आसा अशें न्हू, ते सोसूंक जायना पळय तशें. कितें सण परब आसता न्हू, ती वाळपयची खंयची दोड्या मार्गा वयली सगळो लोक येवन सण परब आसता पळय न्हू, तेन्नाच ते हांगासर जोडूंक येतात आनी त्या वखदार ती येयली काय ना आमकां हांगा त्रास जाता तेंचे. तांकां हांवें सांगलें बाजार तुमकां वाळपयचो आहा, तुमचो बाजार आहा, त्या बाजाराक वचून तुमी बसा. हांगासर तुमकां सण परब आसता तेन्ना तुमकां बसोंक हांगा मेळचें ना, कित्याक तुमी येयली काय आमकांय त्रास जाता. आमकां भायरसून गिरायक सगळे घेवन वयता आनी हांगा तेंचें आमी तोंड पळयता. ही सगळीं जाणां हाडून तुरी घालात आनी तुमी चला म्हणून सांगलें, ती आयकनात. म्हणजे ही
आमकां सोंपपाक येतात हांगासर सांग. होलसेलाचो तुमकां त्रास जाता आमकां होलसेलाचो मातसो त्रास जाता आतां मातशें तेंच्यांनी कमी केलें आतां परत तेंच्यांनी चालू केलें मारपाक आतां चवथ जाल्यार परत केलें तशें येता ते परत चालू केलां आतां तेणी तें सांगलें आमी तांकां तुमी हार मारनाका म्हणून आनी भायर पळय व्हरल्या न्हू एकलो एकलो 1000 हार आहा एकल्यांचे भायर ते सायडीन कितें आसता तेन्ना न्हू सगळें गिरायक भायर वयता आमी कितें करपाचें हांगा बसून पळोवपाचें आहा तेंकां आमी 2 किलो वेपार घेतला आमचो लायट थंयसर आमकां खावपाक आनी जेवपाक हें दिनात कितें करपाचें आनी कितें करपाचें राव तुम्ही बोलत नका हांव कितें उलयता पळय तेच तुमी आयका जाणा आज 40 वर्सां वयर जालीं हांव धंदो करता हांगा 4 आण्यांनी गेलो आसलो पळय तेन्ना आनी 5 आण्यांनी आसलो तेन्ना तर आतां कितें म्हणटा सगळो बाजार केला भायर गेला एकलो भितर येयना एकल्या भितर येयना सगळ्या वेपाराची 2 किलो घेता ती वट लायता सगळी वेपाराची सगळो बाजार केला तो पळया आनी कांय पळोव नाका आमी रडटा हांगासर भितर धुळी माळी तांकां पळया मातशें उपकार करता पांया पडटा तुमकां जाणा तुमी धाकटे खरेपणी म्हाजो संस्कार पासून जालो पळय जाणा 80 वर्सांचो हांव सांगता जाणा हांव येता आई आमी तुमच्या वांगडा आसा कळ्ळें हे आतां आमी फुडें हे घेवन या फुडें आणि या उपकारच्या ना हय 50,000 येता 200 500 हार हाडटा सगळ्या घाटी कितें करपाचें आमी तुमकां उलोवंक कळना हांव उलयता तुमकां उलोवंक कोणाकूच कळना आनी कोणाकूच रायट ना तर म्हाका रायट आहा म्हणून हांव उलयता जाणा आज 25 वर्सां जालीं 25 वर्सांचो म्हाजो 25 तारखेर म्हाजो हें जाला संस्कार जाला जाणा हांव तुका सांगिना म्हाका उलोवंक चड शक्ती ना हांव तशेंच येवन बसता म्हाज्या मांडार येवन आनी कोणूच आतां उलयतलो न्हू हांवें उलयलां सांगलां पळय तितलेंच आज 8 आण्याची शिरवीस करून आमी हांगा पोट भरला आता आईन सांगला मेन त्यांचो विषय हा की मॅक्झी सगळे मार्केट जे भायर आसा हे मार्केट भायर आसपाक जायना म्हापसा मार्केट एक शिस्तीचे मार्केट आसले हे शिस्ती बेशिस्त ह्या मायग्रंटांनी बेशिस्त केल्ल्या आणि तेका लागून हे बेश्टे बेशिस्त जावंक ना हांगा कावन्सिलर हांगा सीओ हांगा आमदार हे सगळ्या जाणांक कितें तरी मेळटा म्हणून तांकां भायर बसयला बेश्टे बसोंक ना हांगा सगळ्याक हफ्ते चालू आहा आणि इतलेच सांगता हांकां सगळ्यांक इतलेच सांगता की आमच्या आजये सारख्या हांगा तुका बायलेक तुमी रडयतात तांकां बाबड्यांक रडयल्यात कित्याक हेच्या पयलीं फुलां जाय तेन्ना हेंच्याच कडल्यान घेताले आता तुमकां फुलां तेन्ना गाडयां कडल्यान मेळटा म्हणून तेंचे तुमकां पांय दारां दिसपाक लागले हे खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी फुलराणी असोसिएशन आमी बंद करतले आनी आमच्या बायलां वांगडा हांगा आमचे जे आजयो आसा काकी आहा तेंच्या वांगडा आमी रावतले आनी फायट आमी झगडटले आनी कितें प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करतले सो आता आमी आमच्या मिटिंगेक वयता तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही प्लीज आमच्या मिटिंगेक टॅक्सी स्टँडाचेर टायम काढून येवचे कित्याक आमकां जाय तुम्ही थंयसर उलयल्ली तुमचे व्यथा आसा ते प्रत्येक गोंयकारांक कळपाक जाय कित्याक जो मेरेन गोंयकाराक कळना की आमची बायलो हांगा कितले त्रास काडटा तो मेरेन गोंयकाराकूय दूख जावचें ना सो हे खंय तरी कळपाक लागून हांव तुमकां सगळ्यांकडे विनंती करता की तुम्ही आमच्या मिटिंगेक येवची आनी मिटींग आसा ती आमची अस्तित्वाची जी सभा आसा ती अटेंड करची देव बरें करूं फोटो घेतलो अशी रावता थंयच थंयच्यान घे सगळी अशी रावया ना अशी रावले बोर्ड अशें या सगळो अशें या आमचे सायडीन रावता मरे आमचे सायडीन तुमी थंय गुड मगे तुमच्या सायडीन